प्रितीच्या भावान भयणो, आयची दोनूय वचपां कालच्या वचपांची कंटिन्युएशन म्हणूंक जाता. आनी काल आमी पळयल्लें दोग जाण शीस इमास वताले आनी थंय तांकां जेजू मेळटा आनी ते वचून जेजूची खबर सगल्यांक परगट्टात. ह्या दिसांनी जायते जाणांक जेजू दिसून येयल्लो आसा. जेजू एकल्याक वा दोगा जाणांक वा तिगा जाणांक मेळटा आनी ती मनशां वचून जेजूच्या शिसांक सांगतात. पूण आयज आमी पळयता जेजू खूद ते सांगता आसतना आपुणूच येता आनी आमी पळयता हे शिसांचें रिएक्शन कितें जाता ते सगळे घाबरलेले आसतात. ते सगळे तटाकतात कित्याक तांकां जेजू ते जाणात थोडे दीस पयलीं जेजू मेल्लो, जेजूक मरण फावो जाल्लें आनी आयज जेजू तांच्या मदेकूच आसा ते तांकां मानून घेवंक मातशें अवघड लागता. मोगाच्या भावान भयणो, आमी हे परिस्थितींत आसलेले जाल्यार आमकांय तसलें जाता आसलेलें. आमी तरी आमकां कसलो असलो अनुभव ना जाल्यार आमी तशीं चिंता आसतलीं. आनी ताकाच लागून मोगाच्या भावान भयणो, आयच्या ह्या वाचपांत आमी 3 शिकवण वा 3 गूण वा मुद्दे आमी तांचेर नियाळ करूंक जाता. पयलें म्हणल्यार जेजू आमकां सांगूं सोदता की पुनर्जीवनपण खरें. तो पुनर्जीवन जाला तें खरें आनी तो तांकां दाखयता. आयच्या ह्या वाचपांतल्यान आमी पळयलां ते जेजूक भूत कशें मानतात. ते जेजूक तो जेजू थंय हाजीर आसा म्हूण तांकां मानूंक मातशें अवघड लागता. आनी ताकाच लागून जेजू म्हणटा आपणाक सांसपून पळयात, आपणाक हात लावन पळयात. आनी तरी आसतना ते घाबरलेले आसतात आनी तटाकलेले आसा देखून तो तांचे लागीं कितें खावंकूय मागता आनी तो तांकां दाखयता की हें पुनर्जीवनपण हांव खऱ्यांनीच पुनर्जीवन जाल्लो आसा आनी हेंच हेजेरूच विश्वास दवरूंक आमकां आपयल्लें आसा. मागीर मोगाच्या भावान भयणो, आमी पळयता जेजू सांगता की हें कोश्ट मरण हें आसूंकूच जाय आसलें आनी प्रवाद्यांनी आनी स्तोत्रां मदें जें बरयल्लें आसा तें खरें जावन येवंकूच जाय आसलें. आनी हें ताणें जेजून जेन्ना तो आपलें मिसांव परगट करतालो तेन्ना देखून ताणें आपल्या शिसांक सांगलेलें, तेन्ना ताणें मानून घेवंक ना. आनी आज देखून आज जेजू तेंच सांगता की पुनर्जीवनपण जातलें जाल्यार पयलें गोश्ट मरण आसूंकूच जाय आनी तातूंतल्यानूच तें सासणीक जिवीत मेळटा आनी आमकां सोडून मेळटा. हें जेजू तांकां हे प्रवाद्यांच्या शिकवणी सुमूर्तींत आसा आनी स्तोत्रां मदीं आसा तें तांकां स्पश्ट करून सांगता. आनी तिसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावान आमी घेवंक जाता म्हणल्यार जेजू आपल्या शिसांक एक मिसांव दिता. तें म्हणल्यार तो म्हणटा, तो सगळें सांगले उपरांत तो म्हणटा तुमी हाचे गवाय. म्हणजे कितें, आमी आमच्या जिवितांतल्यान पुनर्जीवन जाल्लो जेजू दुसऱ्यांक गवाय कशें आमी दाखोवंक जाय. आमी दुसऱ्यांक गवाय जावंक जाय. जेजूचे गवाय जावंक आमकां आपयल्ले आसात. तर मोगाच्या भावान भयणो, ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता आसतना हीच कृपा मागुया जेजूक अनुभवूंक पुनर्जीवन जेजू जाल्लो आसा ताका आमच्या काळजांत आपणावंक आनी ताच्याच मोगान आमी ताचें मिसांव मुखार व्हरूंक.